सरवण कम्युनिदादीत जाल्ल्या अर्थीक स्कॅम प्रकरणा वयल्यान एकठांय आयिल्ले गांवकार आतां पेटून उठल्यात। स्कॅम करपी कम्युनिदादीच्या वांगड्यांक कायमची अद्दल घडोवची अशें गाराणें सरवणच्या गांवकारांनी देवा कडेन घालें। ह्या स्कॅमाक वाचा फोडपाक फुडें आयिल्ल्या गांवकारांक एकठांय दवरून तांची राखण करची अशें गाराणें लेगीत गांवकारांनी घालें। सरवण कम्युनिदादीकडे संबंधित सर्वे नंबर 19/2 हे जमनीचो कांय भाग कम्युनिदादीच्या कांय पदाधिकाऱ्यांनी एका बिल्डराक भायले भायर विकला आणि हातून व्हड आर्थीक स्कॅम जाला असो गांवकारांक दुबाव आसा। जांचो स्कॅमात हात आसा तांच्यांनी 4 दिसां भितर देवळात येवन जाप दिवची अशी दवंडी गांवात पिटिल्ली। मात जाप दिवपाक कोणूच फुडें येवंक ना। निमाणें थारिल्ले प्रमाण आयतारा सांजे गांवकारांनी देवाक गाराणें घातलें। ते खातीर सांगणें सांगपाचें केलें जाहीर सांगणें गांवा बद्दल 8व्या गांवकार आयज येवंक ना उपस्थित, पूण तेच्या घरा कडेन गेले तो आमकां मेळोंक ना। तेन्ना सर्व देवतांनो हे गाराणें तुमी आयकून घे आनी अशें हेंचे हाल करे म्हज्या भगवंता। आमी सगळे गांवाचे लोक याद जाले आनी हांगा गांवांत जमले आनी एकवट जावन कुमदाद मेजाक आपयल्ले, पूण ते दिसा ते कुमदाद मेज हजर जाले ना। तेज्या उपरांत फक्त परत तांकां सांगलें आमी बाबा तुमी येया हांगा आनी आमकां कितें सांगात, जर तुमी जर एनओसी तांकां दिल्या जाल्यार आमकां ती कळोवंक जाय। कळोवंक जाय म्हणल्यार तरी सुद्दां ते येवंक ना आनी मागीर आमी निर्णय घेतलो आतां आमी देवा कडेन सांगणें घालतले। कित्याक जो पर्यंत आमकां कळना न्हू हे कितें सांगना कुमदादचे मेज केन्नाच मिटींग घेयना, आमकां हितून मतान धरिना घेयनात ते, कित्याक आमी सदस्य आहा तेजे निवडून दिले म्हणजे तुमकां कुमदाद सोबून दिवंक ना अशें। म्हणटकूच हे कुमदादच्या मेजान खंयचे कोणी जर पयशे घेतले ते आमकां सांगूंक जाय म्हणून आमी हांगा आपयल्ले, पूण ते कोण हांगा येवपाक तयार ना, मिटींग घेवंक तयार ना आनी आजून पर्यंत म्हाका 2-3 वर्सां तांची मिटींग कधी घेवंक ना विचारी जाता। थंयसर आतां कुमदाद प्रॉपर्टीसून रस्तो वयता, हे कुमदाद प्रॉपर्टी रस्तो वयता त्या रस्त्याचे पयशे कोणी घेतले हें आमकां कळपाक जाय आनी आमी आयकलां तेंच्यानी कोणी तरी पयशे घेतल्या म्हणून आमकां कळोवंक जाय म्हणून आमी आयज तेका सगळे जमून ते आयज थंय सांगणें घातलां। हेच लोक चोर लोक आहा फुडें, हे फुडें आपूण धांवतले म्हणजे आमी सगळे जाणा अशें करून दाखयताले। हे चोर लोक सगळे सत्यार ना, हे खोटे ना, हे आतां लोकांक सगळें कळल्या, कळोन चुकला लोकांक। कितें हे जे फुडें सोडून सगळे वयतात आनी आपूण गांवकार म्हणून छाती पळयतात, हे सत्यान ना। हांव सांगता तुका हे सगळे चोर हे मिटींग आसता न्हू ती सगळ्यांक हे कित्याक आपयना। आयज आतां 2-3 वर्सां जालीं कुमदादची मिटींग आतां 3 वर्सां जालीं आजून कांय चेंज जावंक ना आनी एके दिशी तेंच्यांनी मिटींग घेवंक ना जाल्यार हे अशें कशें तुमी कित्याक लागून हे करतात आनी तुमी फुडें सरपाक तुमी कोण। तर म्हाका अशें दिसता कुमदाद आमची कुमदाद ही आमची 8 गांवकार तेन्ना सगळ्यांक अधिकार आहा उलोवपाक, सगळे माऊलींक सगळ्यांक अधिकार आहा। पूण इतकेच हांव म्हणटा तुमी सगळे याक दया, फाटल्यान तुमी रावो नाकात, आमकांय बी सपोर्ट दिया। गोष्ट की आमच्या गांव इतके वर्सां हेजे फाटले 7-8 वर्सां आसली पळय फुटाफुटी चल्ले रे राजकारणाच्या नांवान, पूण आयज गांव एक बरें दिसता की आयज एका मुठीन परत आसले थंय जाले। ते आमचे पयलीं जाणटे एका मुठीन आसले तशेंच आयज परत आयच्या गांवान एका मुठीन रावले। सगळे देवाच्या एका सगळ्यांक हेंच्यांनी जे राजकारणाच्या हेच्या वयल्यान सगळ्याक पाड घातलेली आसा, तेका लागून ते रस्त्याचे एक विशय असो न्हू देवान सुद्दां देवळान सुद्दां चलता, देवाचें कार्य कितें करता सगळ्याक पाड घातलेली। ते आयच्यान जे आसा पळय जाणट्यांनी आमचे पयलींचे आसले पळय खंय तरी तांकां दोपटून दवरताले, ते आयच्यान जे जाणटे सगळे जाण जागे जाले आनी आयच्यान जे फुडें जातले ते पयलीं जे आमची जाणट्यांची परंपरा आसली पळय तशीच जातली। जे कितें आसा ते एक निट्ट 8 गांवकारां मदींच ठरतले। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।